हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. वाचोवया रे वाचोवया गोंयकारां, म्हादई वाचोवया, म्हादई नदी वाचोवया. आमी ज्या म्हादईक आई म्हणटात ती म्हादई वाचोवया. ह्या म्हादई नदीचें उदक आमी आयज पिता. इन फ्युचर आयज जर सपोज म्हादई नदीचें उदक कर्नाटकान आडयलें जाल्यार आमकां उदकाक पादेशीर जावचें पडटलें. काल एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकर यांचें प्रेजेंटेशन आयकलें. खूब बरें दिसलें. आमकां थोडे गोश्टी खबर नासले. तेणी आमकां दाखोवन दिलें की त्या वेस्टर्न घाटान कितें आसा आनी कितें ना तें. आयज आमची म्हादई नदी कर्नाटका आडोवपाक सोदता. कितलेशे प्रोजेक्ट, कितलेशे डॅम येवपाचे आहात थंयसर, आनी ते प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जर जाले सपोज जाल्यार आमी उदकाक पादेशीर. आयज आमचें पर्यावरण धोक्यान आसा. आनी आमचें जें सरकार, आंधळे भेरे सरकार जेंकां दिसना दोळ्यांनी कितें, ते आयज फटिंगपणाची आमकां खबरी सांगून आमकां डायवर्ट करतात. आयज बाब राजेंद्र केरकर यांचे असले मनीस जनजागृती करता. आनी आयज तेंच्या खातीर म्हादई आयज कर्नाटका जी ओगी आहा न्हू, आनी आयज म्हादईचे जे केसीस बेसीस बीन आहा ते आयज हे आमचे एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकर यांचे ते योगदान. आनी तेंच्या प्रिशियस टायमा खातीर तेंच्यांनी आपलो बरो वेळ काडून ह्या गोंयांक आयज थंयसर तेंच्यांनी एक सुशेगाचो स्वास घेवंक दिला. कित्याक सांग, आयज जर ते सपोज थंयसर जर लढो दिनासलेले जाल्यार कर्नाटकान इतल्यान थंयसर बांद घालून डॅम बीन बांदून सगळी तयारी केल्लेली सारकी. कर्नाटका कोणाक आयकना कितें, आनी आमचे जे लोक आहा आमी न्हिदोना हांगासर. आयज खरी गरज आसा सगळ्या गोंयकारांनी युनायट जावपाची ह्या म्हादईच्या इशूचेर. आमचे इशू गोंयान खूब आसा कितें, पूण हो व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. कित्याक सांग, उदक हे आमचें बेजीक नीड. आयज उदक ना सपोज न्हू कितें, आमची परिस्थिती आमी फॉरेन कंट्रीजान पळयला, सावथ आफ्रिका बीन त्या सायडीन उदका खातीर कशी परिस्थिती जाता ती कितें. आमकां एक्चुली देवान न्हू स्वर्गान जल्माक घातला. हांगासर सगळें आहा. आमकां सूख साधन सोयी नॅचरल आमकां जे देवान दिला न्हू कितें. गोवा एज इट्स ओन नॅचरल ब्युटी. कळ्ळें तुका. आयज आमचे न्हंय कितें, आमची शेतां, रानां, दोंगर, आमचे वेळो हे सगळें आमकां वाचोवपाची गरज आसा. आनी आयज आमचे एनवायरमेंटलिस्ट बाब राजेंद्र केरकर असले लोक आसा कितें, म्हणून हे गोंय आसा. काल म्हाका खूब बरें दिसलें. कित्याक सांग, आमचे मॅक्झिमम जे एक्टिविस्ट आहा ते ह्या प्रोग्रामाक येयलेले म्हणून कितें. आनी जी नॉलेज आमकां म्हादई बद्दल जाय आसली कितें, ती मॅक्झिमम नॉलेज आमकां एनवायरमेंटलिस्ट बाब राजेंद्र केरकर हेणें दिली. आनी तेणी एक आशा व्यक्त केली की आमकां म्हादई खातीर जर लढो दितले जाल्यार गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक जावन ही झुंज दिवपाक जाय म्हणून. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां की आमी सगळे जाण एक जावया, पार्टी बिर्टी सगळे सायडीक दवरया, सगळे गोंयकार म्हणून एक जावया आनी ह्या म्हादई खातीर झगडया, एक लढो दिवया ही म्हादई वाचोवपाक. आयज जर ही म्हादई आमी वाचयना जाल्यार आमच्या फुडाराक उदक मेळचें ना. जाणून घेया गोंयकारांनू, जाणून घेया. आयज खरी गरज आसा म्हादई वाचोवपाची. देव बरें करूं.